करपाक दिल्ली ती वॉचरां हांवें सायन केल्ली आसा आनी ते म्हाका सांगले सेक्रेटरी सरान म्हाका OTP दी म्हणून ते पेमेंट करता ते हांवें इंटू करून तो पेमेंट केला आनी तो डिजिटल जाता तो म्हाका कांय खबर ना आनी त्या खातीर हांवें 7 वार्डांचे म्हणून OTP हांवें दिली आनी त्या बद्दल बाकीच्या वॉचरां बद्दल म्हाका काय खबर ना. अशा मागचे उभी राहू उभी नका पण प्रश्न करता ती का त्याच्याकडे एकच शब्द आमच्याकडे ते तुम्ही वचून पळयले केला का ना सगळ्या पंचांक आम्ही सांगले ना तू सरपंच न्हू केला केला जर सेक्रेटरी केला तुम्ही पंचायत आणि सेक्रेटरी ऐका प्रत्येक जण ऐका सेक्रेटरी सेक्रेटरी जो हांगा बसला पळय तो एक गव्हर्नमेंट सर्वंट हांव बाबा तुका पर्सनल सांगता आम्ही सगळे गावच्या वतीन तुका सांगता तू फोनान पडटलो जर कोणाक सपोर्ट करूंक आसा जाल्यार ऑलरेडी पडला आता कसो वयर आसा मागीर सामकोच फोनाक वयता आनी वयर सुद्धा सरचो ना तू तुझ्या हे लोकांक मुखार सांगता आणि आमच्या पब्लिकांक खबर ना तुवें कितें केला ते जर तुका दिसता ह्या स्कॅमान जर कोण आसा तुका आता हांव विचारता लोकां मुखार या तू कितें आसा ते हांगा आमच्या उघडकीस हाड तुका कितें आसा पळय आमी कोर्टाकडे वचून तुज्या सपोर्टान आमी रावपाक शकता जर तू आता सांगत जाल्यार कळ्ळें फाल्यां तू हांगा सांगता आमी तुज्या सपोर्टान आसा हांव तुका सांगता ह्या साकोड्डेच्या पंचायतीन गेली कितक्याच वर्सां जाले खंयचे सेक्रेटरी येता कितें येता कितले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाता 20,000चे कामां जाता आणि 4 लाखाची बिलां लायता आमकां सगळ्या साकोड्डेच्या लोकांक खबर फक्त प्रूफ जायना आयज खंय ना खंयच्यान तरी आमी तो प्रूफ घेवन येयला तुमच्या मुखार तुमची चोरी तुमच्या दोळ्या मुखार आमी उगडून दिली कळ्ळें तरी सुद्धा आता सेक्रेटरी बाब तुजेर आसा कळ्ळें ही तू एक बाबा हिम्मत दाखय आणि आज कितें आसा ते सगळ्या आमच्या साकोड्डेच्या लोकांक सामके कितें आसा ते खरें कितें आसा ते उगडून दाखय पंचांनी केलो आरोप मान्य आसा का विचार तू जर तो मान्य आसा जाल्यार तोय सांग तुजे कडेन चान्स आसा एकूच साकोड्डे मुक्त करपाक करप्शनाचे बाबा तुजे कडेन तू एक्झाम्पल सेट आणि तू सांगता की ती लेटर जे केल्ले ते एकटाच पंचान केल्ले शिरीष देसाई नावान कितें बाकीच्या पंचायती ताची फाटल्यान कितें सायन मारली म्हाका कळना पंचायतीच्या ऑफिशियल नावान वचूं ना ते लेटर पंचायतीन कितें भानगडी जाल्यार कितें काय म्हणलें तुका कोणाक विचारला व्हिडिओ इन्फॉर्म करू व्हिडिओ आहे स्वतः कॉल केला स्वतः कॉल केला व्हिडिओ सांगपाक बाबा सेक्रेटरी म्हणून आला दुसरा धाडा म्हणून लोकांक दिशा बोलपर नका तुम्ही चालू याच टॉपिकाचे आलेख दुसरे रेलिगेशन केलं लोकांनी करून आम्ही कंप्लेंट दिली तुम्ही काय आमकां सांगू ना तुम्ही पायवाट काढली अशी माझा प्रश्न विचारता तो त्याचा आन्सर देऊ किंवा ना तू लोकां वांगडा आसा काय यांच्या वांगडा आसा यांच्या वांगडा म्हणजे तुका ऐक म्हणटा तुका आम्ही बाहेर सगळ्या रामायण रिक्वेस्ट करता की व्हड आमकां हँडओव्हर केन्ना ना नवीन तेन्ना हांगा शक्य जावंक ना आनी आमचो पयलींच्यान हॉल कमी आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता एक ही डिलिव्हरी मान्य करता हांव आनी हांव कंटिन्यू करता
एक मिनिट हांव माझो विषय पयलीं घेता विषय पयलीं घेता मातशें ऑनलाईन पळया तुम्ही सेक्रेटरी आणि सरपंच दोघांची सायनी आसा कंप्लेंट फक्त सेक्रेटरी दिता कितें जालां राव आता दुसरी गजाल म्हाका सांग एक प्रशांत गांवकर म्हणून उदळशीचो भुरगो आसा तो लास्ट मिटिंगेकूय तेजे तशेंच जातालें लास्ट मिटिंगेकूय तो म्हाका टोकतालो सो रामा काणकोणकरा सारके जे आज एक्टिविस्ट जे खंय ना खंय येवन भायर येवन उलयता आनी हेजी उघडकीस हाडटा ते म्हाका तरी अशें दिसता की कोणी जो पंच मेंबर आसा पळय तांकां अपॉयंट करता किंवा मंत्री जो आहा तांकां अपॉयंट करता यो आनी तूं धमकी दी ताका आनी आवाज कर आनी मिटींग हें कर आनी तें कर हांव सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक जे आयज आमचे मिटींग भरलें हांव खरेंच तांकां प्रेज करता हो जो प्रशांत गांवकर आसलो आनी तेज्या सायडीक कोण तरी आसलो तेणें खुर्ची धुकल्ली आनी तो नेटान गेलो की ग्रामसभा बंद करची म्हणून पण आमचो खंयचोच गांवचो एक मनीस त्या मिटिंगेचो हाल्लो ना कारण तांकां कितें तरी फुडें येयल्लें जाय आसलें आयचें कितें आसा तें सो 2 जाण मेंबर भायर सरून गेले आणि त्याच्या भायर 2 पंच मेंबर आसले कळ्ळें तेंची नांवां सांगता शिरीश देसाय म्हणून ओके जो आमच्या गांवचो 20 वर्सां तेणे तो पंच म्हणून निवडून येता आतां दुसऱ्या वॉर्डांत तो निवडून येयला त्याच्या भायर जितेंद्र कालेकर कळ्ळें हे दोगूय मनीस पयलीं उठले आनी गेले आनी ग्रामसभा सेक्रेटरी उठलो आनी ग्रामसभा सोंपले म्हणून सांगले विदावट एनी अनाउन्समेंट डायरेक्ट उठलो आनी तेणें सांगलें की ग्रामसभा आभार म्हणून सो परत तांकां लोकांनी सेक्रेटरीक आनी लोकांक त्या पंचाक आडयले तुमी अशी ग्रामसभा सोंपोवपाक शकना म्हणून कितें तें सारकें क्लॅरिफिकेशन दी परत तो बसलो सेक्रेटरीच्यान आनी कांय आवाज जायना जालो तो म्हणपाक लागलो विपीन आपण बरो ना आपणाच्यान हँडल करपाक जायना लोकांनी ताका तरी आडून दवरलो सो खंय ना खंय मोठ्या तरेचे स्कॅन्डल चल्ला परत एकदां फोकस करता प्रशांत गांवकर हो जो मनीस आसा हो उदळशा ह्या गांवांत रावता खंय प्रेसाक सांगता आनी प्रेसान हे प्लीज तुमी हाडचे टीव्हीचेर हो पुलीस जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता आनी पुलिसान म्हाका धमकी दिता भर ग्रामसभेन की तूं भायर यो तुका आपूण भायर पळयता म्हणून ओके सो सगळ्या मिडियाक सांगता की प्लीज तेजें नांव घेवचें पुलीस कंप्लेन आतां वचून हांव तेजेर दिता FIR करता तेजेर आनी ताका तितल्या बेगीन तेजेर एक्शन किंवा तेजेर सस्पेन्शन जें आहा तें जावचें म्हणून गेल्या म्हाज्या बायटान तुमकां सांगलें की फंड ना म्हणून सो फंड ना म्हणटकीर आतां टोटल खंय ना खंय कसो तरी फंड आमकां जो काडपाक जाय तेजें इन्फॉर्मेशन हांवें खंयच्यान तरी जो एप आसा तितूंतल्यान काडलें आमकां कळ्ळें की ह्या वर्साच्या ऑडिटाक म्हणजे आज पर्यंत ऑक्टोबर आयज तारीख कितली 10 तारीख जर तूं सो 10 तारीख पर्यंत आमी 12 तारीख पर्यंत टोटल कितलो खर्च जाला सो पळोवपाक गेलो की टोटल खर्च जो आसा तो टोटल कितें 10 लाख आनी वयर कितें तरी जाला ओके सो जेन्ना 10 लाख खर्च जाला तेका 4 लाख रुपयाचें लायटीचें बील आसा 3,99,000 रुपयाचें लास्ट टायम सांगल्या सारकें आनी आतां जो फुडलो जो हांवें मागीर डिवायड केलो जो बाकी सगळो जो तांच्यांनी खर्च जो दाखयला इट इज बीन डिवायडेड बुश कटींग जे आसा आनी ट्रेंच क्लिनींग गटार क्लिनींग 7वी वॉर्डाची तेजेर वावचर्स मारल्या आनी ते इशू केल्या सो आतां तितूनय मागीर कशें गांवचे लोक आतां गांवच्या लोकांक तरी काम दिवंक शकता तर लोक बाबा कितें आसा तें समजूंक शकता जेन्ना भितून परप्रांतीय म्हणटा हांव तुमकां ओके जे आमच्या इलेक्ट्रोल रोलाचेर ह्या साकोड्ड्या पंचायतीचेर ना कळ्ळें किंवा गोंयच्या जे टोटल जो ओवरऑल जो हें आसा आमचो इलेक्ट्रोल तेजेर तेजें नांव ना खंयचो तरी भायलो खंयचो तरी मनीस तेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता हांव भारता तिनीकर नूर अहमद गाजीपूर सादिक अहमद गाजीपूर रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता हे 5 लोकांच्या नावांचेर आज आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीन 2,41,600 रुपयाचे वाउचर इशू केल्या ओके सो हे वाउचर इशू कशें केले आयज आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेलें की बाबा हे लोक कोण ते तुमी आमकां सांगचे म्हणून
आमी सगळ्या लोकां मुखार तांकां आयज हे प्रत्येक पंच मेंबराक प्रत्येक पंचाक सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक आमी हेची जाप विचारली. जेन्ना ताका आमी जाप विचारली तेन्ना आमचो सेक्रेटरी जो म्हणपाक लागलो आपणाचे सारे पंचायतची जी बॉडी आसा ते पंच बॉडीन आपणाचेर कंप्लेंट घातल्या, सो आपूण तेजे आन्सर दिवपाक शकना. आमी ताका पुरेपूर कॉपरेट करताले. आमी ताका सांगलें सुद्दां गांवच्या लोकांचे तुजेर कांय एलिगेशन्स ना, तूं कितें आसा तें खरें उलय, बट तो ओगी रावलो. ओके, चल मानून घेतले. आतां तेज्या नंतर आमी सरळ तांकां इंडिविज्युअल क्वेश्चन करपाक लागले. प्रत्येक सरपंचाक विचारलें की बाबा हे कोण मनीस का म्हणून. हे जेन्ना ते 5व्या मनशाची जेन्ना तिका सरपंचाक हांवें नांवां विचारलें, त्या सरपंचान म्हाका सांगलें आपणाक सेक्रेटरीन फोन केलो आनी आपणा कडेन OTP मागली. कळ्ळें? आपणाक OTP मागतकीर आपणाक ती कसली OTP ती आपणाक खबर नासली. आपणें सरळ काडलें आनी ताका ती OTP दिली म्हणून. आतां हे 7 वाउचर म्हणटकीर 7 फावटी OTP येयली. 7 फावटी तिणें OTP त्या लोकांक त्या सेक्रेटरीक दिली. ओके, आतां जशें महादेव शेटकर आमच्या पंचान अपक्ष पंचान जशें सांगला सारकें, ती OTP आनी तो बँक अकाउंटांतल्यान कॅश विथड्रॉ जावपाक 3 OTP लागता. 3 OTP मेळटकीर ती जशें 3 चावे लागतकीर दार ओपन जाता पळय तशें ती गत. सो आतां हे 2 तर ऑलरेडी भितून इनवॉल्व आसले, 3रो मनीसूय कोण तरी भितून इनवॉल्व आसा. सो ती म्हणटा की आपणाक खबर ना म्हणून. आमी आमचे जे गव्हर्मेंट आसा किंवा आमची जी RBI रिजर्व बँक ऑफ इंडिया येदी मोठी एडवर्टायज करता आनी सगळ्यांक कोट्यांनी पयशे म्हणून सांगता कितें म्हणून की कसलोच OTP तुमी शेअर करचो न्हू म्हणून. सो हांगा एक ल्हान भुरग्याक सुद्दां कळटलें की बाबा OTP शेअर करपाचो ना म्हणून बँक अकाउंटचो. सो थंयच्या ज्या विद्यार्थी आमची सरपंच बसल्या ती खरीच लायक आसा काय ना हो क्वेश्चन मार्क पयलो पडलो. आनी सरपंचा वांगडा सेक्रेटरी भितून इनवॉल्ड आसा काय. आतां ते पिक्चर अशे तरेन क्लियर कशें जावन येता की बाबा हे दोगांयनी किंवा आनी कोणाक तरी मेळोन कोण तरी पळय रुलींग आमचो जो पंच आतां महादेव शेटकरा तेणें सांगलें की आपणाक काय खबर ना म्हणून. तशेंच आमची गांवची जी पंच आसा ती म्हणटा आपणाक काय खबर ना. सो जे रुलींग जे आसा ते 4 लोक आसा थंय, हे 4 लोकांनी मेळोन हे स्कॅन्डल केला काय म्हणून प्रश्नचिन्ह आमच्या तोंडार आयज पडलेलो आसा. सो खंय ना काय परतूय लास्ट फावट सांगलें आमच्या गांवांत गरीबांतले गरीब लोक आसा तेंचे कडेन टॅक्स भरपा खातीर पयशे ना, एज्युकेशन फीज भरपा खातीर पयशे ना. सो हे अशें जर आमच्या भितून जर पंच आसा वॉटेवर पंच किंवा जर सेक्रेटरी आसा जाल्यार आमचें गोंय आयज विकून हे जे हांव सांगलें पळय परत हे परप्रांतीय घाटी म्हणटा पळय हांकां हेच्या खातीर घाटी म्हणचें पडटा. हे भायल्यान येता आनी आमच्या गोंयच्या पोटाचेर लात मारता आनी वयता. सो खंय ना खंय हेजेर जाता तितले बेगीन मेजर एक्शन जावची. परत तेंच्यांनी ग्रामसभा तकबूल केली, पोस्टपोन केलेली आसा, अजून नवी डेट दिली ना. पूण हांव आतां सरळ सांगता अख्ख्या गांवच्या बिहाफाचेर आमकां जर गरज पडली जर आमच्या फुडल्या आतां ग्रामसभा एक्चुअली आमी मागता डायरेक्ट BDOन हांगा स्वताच्यान अटेंड करचो, ऑलरेडी कॉपी सबमीट करचो डिरेक्टर ऑफ पंचायत. गरज पडली जाल्यार आमी BDOच्या ऑफिसान जर आमकां बेगींतल्या बेगीन जर डेट मेळना ह्या 4 दिसांनी जाल्यार आमी BDOच्या ऑफिसाचेर सगळे गांवचे लोक मोर्चा व्हरतले. गरज पडली BDO कडेन जर ते हँडल जायना जाल्यार आमी CMच्या दारान वचून बसपाक आमची तयारी आसा. आयज जी ग्रामसभा जाली आनी जे सेक्रेटरीक जावं पंचायत मंडळान जें केलें त्या मिटिंगेक हांव लोकां बरोबर आशिल्लो. एक जालें. आनी दुसरें तेणी ज्यो वॉचरी दुर्गादेवी आनी खंयची देवी श्रीदेवी करून बरयलां पळय ह्या मनशाक हांवें पळोवना. आनी हांवें ताका पयर आमच्या ग्रामपंचायतीन मिटींग घेतलेली आमच्या भितरूच खाजगी. तेन्ना ताका विचारलें बाबा हे कितें केलां तुवें, तूं केन्ना हाडलेलें लेबर, जाल्यार तो लेबराचीं नांवां सांगपाक शकलो ना आनी हय म्हणपाक शकलो ना. मागीर म्हणलें हे फोर्जरी तुवें केलां ना, फोर्जरी म्हणूं नाका म्हणपालो. हांवें म्हणलें फोर्जरी नाल्यार एका शब्द कितें तो तूं सांग. पण त्या प्रमाणे केलें. आनी ही फोर्जरी पोचोवपा लागून सगळ्यांत पयलीं गांवांत रिक्षा भोंवताली ती तेंच्यांनी टॅक्टफुली बंद केली. म्हणजे लोकांक कळोवंक जायना ग्रामसभा आसा म्हणून. लोकांक कळपाक जायना ग्रामसभा आसा म्हणून. लोक ग्रामसभेक येवं जायना. ग्रामसभा येयल्यार लोक आपल्याक प्रेस करतले, आपूण सांपडटलो ह्या दृश्टीन ती रिक्षा पयलीं बंद केली. आतां हो जो नोटीस बोर्डार जे पॅच मारता पळय ते एखाद्यान वाचले म्हणून तो लोकांक सांगना आनी एका बारा कडेन बांदले म्हणून बारा कडेन सगळे लोक वचना. म्हणून रिक्षा भोंवडप ही गरजेची आसली. त्या प्रमाणे हें अशें जालें. आनी मागीर पयर आमच्या भितरूच एक ठराव जालो की हेणी फर्जरी केला म्हणून कंप्लेंट दिवया. ताचेर हांवेंय सायन मारली. कित्याक समजा हांव जर गेलो ना येदे व्हडले पंचायतीचें खाल्लें आनी जर हांवें सायन मारली जाल्यार म्हाजी बी खंय तरी कमीपण येता म्हणटून हांव तेंच्या बरोबर गेलो की तेजेर एक्शन जावचें म्हणून. आतां हे जे पयशे बिशे विथड्रॉ केले पळय म्हणटा तेजेर स्पेसिफीक हांव सांगता दोन मनशां कडेन तो अकाउंट ऑपरेट जाता आनी तो OTP दिल्या शिवाय ते पयशे रिलीज जायना. एखादो चेक हांवें दिलो कोणाकूय जाल्यार त्या चेकाचेर अमक्याक तुवें चेक दिल्लो आसा तो 12:30 म्हणसर क्लियर जातलो. ताजो चेक नंबर अमको अमावंट अमको म्हणून येता. हें जर ऑब्जेक्शन त्याच दिसा घेतलेलें जाल्यार ते पयशे ताका रिलीज जायना, मेळना. आनी समजा हें अशें तुज्या नदरेच्या भायर गेलें जाल्यार दुसरे दिसा इमिजिएट तेणी कंप्लेंट करपाक जाय हे तूं खंयचें काय म्हणून सेक्रेटरीचेर जावपाक जाय आसलें तें जावना. हेजो अर्थ टॅक्टफुली नियोजनबद्ध हे फंड काडटाले आनी खाताले. बरें आतां म्हणटलें हांव पंच मेंबर तुका कशें कळना. हांव पंचायत मेंबर म्हणटकर ते कितें करतात
तोंडा तेजी लायट गेल्ले सरी भावून बसता एकदां सो तूं हांगाच्यान चल आनी आमचे कडेन उलोवना कारण आमी तुका कॉपरेट करिना कारण हांव इंडिपेंडंट पंच आनी अशे पद्दतीन तेंचें टॅक्टफुली चलतालें आनी हो विपीन भुरगो आमचो हेणी जर टायमार जर तें उगड्यार हाडूना जाल्यार हो पंचायत सेक्रेटरी ह्यो दोनूय बिल्डिंगो विकून घातले आसले अशें म्हाजे सामके आरोप आसा आनी ह्या सगळ्या लोकांक हांगा जमले आनी बरे भशेन मिटींग जाली तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशी ताकद फुडें येयल्या शिवाय बरें कितें घडना आनी हें हांव सगळ्यांचें समर्थन करता आनी त्याच बरोबर आतां विपिनाक एक गांव पंचायतीन एकट्यान धमकी दिली तूं यो भायर यो ही भाशा जावं जायनासली आनी तो खंय तरी डिपार्टमेंटान कामाक आसा तेजी एक्शन घेवचें आनी कडक घेवचें कारण तो पुलीस डिपार्टमेंटान आसल्या कारणान तो मोबायल धोरण जावपाक शकता एंटिसिपेटी बेल दिवपाक ताका चान्स दिता एका अशें तशें घडत जाल्यार सगळो परत गांव पेट्टलो ही हांव ह्या माध्यमांतसून तुमकां इशारो दिता आजचे जे मिटिंगेक आमचे ग्रामसभेक येयल्ले आसा त्या बद्दल आमकां ती सांगलेली ती हेच्या खातीर आमी ते सेक्रेटरी आमकां मिसगायड केलें म्हणून आमकां तें सिद्ध जालें म्हणजे आमी ते हेचेर कंप्लेन दिली की आमच्या BDO ऑफिसान की आमकां हें कळ्ळें त्या बद्दल कशें कितें आसा तें आनी ते सेक्रेटरी सरान आमकां डिजिटल हे बी आसा म्हणून आमकां कांय सांगूंक ना त्या बद्दल आनी तेच्या खातीर आमकां 7 वार्डान तेणी आमकां जें काम आमकां डिसिल्टींग गटार आनी हे काम करता म्हणून आमकां सांगलेली आनी ती तुमी करून घेया आनी कन्सर्न पंच आसा तांकां सांगलेली तुमी तें काम करून घेया अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें खुद्द तुमी काम करून घेवपाचें म्हणून सांगलेलें आनी त्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां सांगलें त्या हेजे पेमेंट करता आनी ती पेमेंटा खातीर आमी OTP दिता म्हणून सांगले OTP दी म्हणून सांगले त्या बद्दल हांवें ती OTP दिली आनी बाकीचे जे कितें इन्क्वायरी जावपाची आसा ती आमी आमच्या हेका BDOक दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आमकां जे म्हायती दितले त्या बद्दल सांग आनी ह्या आमकां प्रेस करता ते सगळे फूल हेका बॉडीक आमचे प्रेस करता म्हणजे तुमी इलिगेशन आमचेर घालता आमचेर आरोप सिद्ध जावनी मागीर तुमी इलिगेशन आमचेर घाला त्या शिवाय आमी आरोप सिद्ध आरोपी म्हणून जायना डिस्क्वॉलिफाय हे ते म्हणून सांगतात जेन्ना तुमी आमचे कडेन जी हे आसा कितें आमचेर आरोप सिद्ध करतले तेन्ना आमचेर BDOचेर एक्शन येतली पण आता सध्या पळय आयज जो विशय येयलो की पेमेंट कोणाक बीन करता बीन तशें कितें तेणी आमकां सांगलें कितें आमचे 7 वार्डाचे आसा एक वार्डाचे मास्टर रोल आसा तेची OTP आपल्याक दी म्हणून सांगली त्या कामाचे हांवें ती दिली पण खंय तरी घोळ जाला म्हणटा पयशाचो हे अफरातफर जाल्या पण ती तुमच्या कडल्यान जावना जाल्यार तिसऱ्या मनशा कडल्यान जाल्या ती म्हणटा तुमी की आतां कंप्लेन केल्या तुमी ऑलरेडी BDOक म्हणटा BDOक आमी इन्क्वायरी कर म्हटलें इन्क्वायरी जाले मागीर आनी एक व्हिडिओ मदीं त्या BPनान व्हायरल केलो की कोट्यांनी रुपयाची हे जाल्या म्हणून पंचायतीच्या फंडान केन्नाच 1 कोटी रुपया आकारपाक मॅक्झिमम 80-90 हजारूच आसता ते बी 15 फायनान्स मागीर मॅचिंग ग्रँट अशें करून आसता कोट्यांनी रुपयाचो आंकडो लोकांक मिसगायड करप आनी कांयच करप ना लोकांक मिसगायड करप आनी हांगा येवन आमचे आरोप करता आनी एक घटना सांगता म्हाका सांगचो पडटा इतिहास हांगासर एक हें आसलें कितें आसलें फीश कोण तरी पाळटालो तेन्ना ताणें कंप्लेन केली ताणें न्हंय हें काम चुकीचेंच आसा आमी तेजेर एक्शन घेतली 3 दिसांनी स्पेशल मिटींग घेवन आमी तेजी NOC रिवोक केली तेन्ना सुद्दां आमची सेक्रेटरी तेन्ना आसली ताणें सांगलें की तेची एक कंप्लेन दिया मरे तुमी आपूण तेजेर एक्शन घेता एकटो मनीस हितूंतलो कंप्लेन दिवपाक तयार ना एकटो मनीस त्या मनशाचें नांव दिवन कंप्लेन दिवपाक तयार ना अशा प्रकारचे हे करता पंचायतीक टार्गेट करप तुमी कितें करता हांगा तुमी कित्याक भरला म्हणजे आमी भाटान वचून तेज्या कितें कितल्यो बायो मारल्या त्यो आमी सुद्दां कोणी तरी नजरेक हाडून दिवंक जाय न्ही तांकां कितें म्हाका कळना हें गणीत कितें म्हणून तुमी कंप्लेन करा मागीर आमी थंय एक दिसा हांगासर 50-60 लोक येयले ती घटना सांगता आत्तां बाबा देसाईच्या घरा हितून या भाटान या आत्तां बाबा देसाईच्या हांवें काही जाणकार लोकांक फोन करून विचारलें तो म्हणपाक तुमी सिस्टमॅटीक करात तुमी जबाबदार व्यक्ती पंचायत बॉडी जबाबदार व्यक्ती तुमी ताका नोटीस धाडा आमी इन्स्पेक्शनाक येतले म्हणून आत्तां या तशें जाल्या नंतर आमी येयना म्हटल्या बरोबर तुमी 6 लाख रुपया खाल्ल्या तेजे कडल्यान 10 लाख रुपया खाल्ल्या अरे हें कितें रे कितें चल्लां म्हाका कळना आमी बुश कटींग करूं ना हें करूं ना तें करूं ना म्हाजी मातशी मदली अडचण जाली बुश कटींग जालें तेन्नाच अडचण जाली ती पर्सनल म्हाज्या आरोग्या बद्दल पूण तें मातशें लेट जालें बुश कटींग हांवें 34 दिसा सुद्दां केलां म्हाजे कडेन फोटो आसा आनी
चौथी नंतर सुद्धा केला आणि अजून सुद्धा करता आणि ओगीच एलिगेशन घालता तुम्ही पैसे इतले खाले. आता गावानच म्हाका भोंवपाक लज दिसता तुवें पैसे खाले विचार करनासता एक्स सरपंच एक्स पंच पयलींचे आसा तेच उलयता पयले तुवें पैसे खाले कितें कोण खाता पैसे आमकां ते पैसे दिता ते वर्साचे दिता. सो कितली बजेट सँक्शन जाले बुश कटिंग गटर क्लिनिंग आणि बाकीचे कामां पूण हेजेर तुमी एपार अपलोड करता न्ही कितें सेक्रेटरीन चड बीन अपलोड केलें ते हायलायट सेक्रेटरीन त्या प्रमाणे अपलोड करपा जाय न्ही ते सेक्रेटरी कशें हें करपाक शकता पूण ते आमकां सारकें कितें आंकडो आसा तो अजून आमकां फायंड आउट करना त्यामुळे आमी इन्क्वायरी मागले. ते आमकां ते वर्कर काम करता न्ही त्यांच्याच नांवार ते पैसे घालचे पडटा आमच्या हातीन पैसे येना त्यांचं अकाउंट बँकेन आसपाक जाय. पण ही नावां घेतल्या ते वर्कर आमचे आमकां कांयच खबर त्यांच्या कडल्यान कांयच काम जावना. खूब कडेन त्या टायमार काम चलता PWD काम करता आणि कोण काम करता त्यामुळे खंयचे वर्कर कितें आसा कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिल्ले वचर गेले पळय नेफ्ट जाले पळय तेका ते नांव जे वाचले पळय ते तुमचे वर्कर काम जावं तो मुद्दो पासून तोच आहा न्ही की जी 5 नांवां घेतल्या पळय तांकां जे अकाउंटाचेर नेफ्ट जाले पळय पयशे तेजे विशीं तेंच्यांनी इन्क्वायरी मागल्या. त्याची इन्क्वायरी कर म्हटलं न्ही सत्य कितें ते तो क्लॅरिफिकेशन दितलो न्ही व्हिडिओ तो ही 4 नांवां खंयच्यान येयली आयज आमी ते सांगपाक शकना न्ही आमकांय दिवंक जाय. हांव पार्टी जालो थंय हांवें कंप्लेंट दिल्या म्हाका आपयतलो तो इन्क्वायरी 17 तारखेक आणि इवन हांवें बिफोर आणि आफ्टर फोटो सुद्धा काढून हाडले पळय मुद्दाम दाखोवपा खातीर हांवें कामां केलें न्ही सांगताय तुका पूण तुमकां कळपा खातीर हे गांवांत वचून म्हणजे नांवाची घाण करता आमी एक कोणाचे 5 पयशे खावना. आता हे चोर फोडी पैसे खाले तशी न्ही तुम्ही काम करतना लेबर तुम्ही दुसरे घातलेले आणि हे पण तर लेबर प्रोसिजर सांगता. माझ्या वार्डात 11 जाणांनी 11 बायलांनी काम केलं. सेक्रेटरी कितें सांगता आमकां किंवा प्रोसिजर कितें आसा एक 11 जाणांचेर तो पेमेंट करपाक शकना. त्यामुळे एक वेंडर तयार करता आणि त्याच्या नावावर आम्ही पैसे घालता आणि मागीर ते विड्रॉ करून तो वेंडर आसा तो त्या मनशाक दिता. ते आमच्या सगळ्याक आमकां आज पर्यंत कोणाचीच कंप्लेंट ना की म्हाका बाबा पैसे मेळना हांवें काम केलें कोणाचीच कंप्लेंट ना. हे सगळे आज जे ग्रामसभेन पळय तुमचेर तेंच्यांनी चोर आरोप तितून तुम्ही स्पश्टीकरण केलं आम्ही पैशाची अपराध पयलीं सिद्ध करचे आणि मागीर आमकां ओके ओके